I'm Anthony D'Silva from Ambeli. I take borrow, I will say good news or a good thought process by Honorable Minister Bob Movin Gudin with respect to a lot of accidental cases. As per his statistics, almost 30% of the cases in GMC are because of drunken driving. And the thought process is good. Why? Because that because of many of this drunken driving, a lot of innocent lives are being lost on the road. This is one part of the death on the roads. The deaths on the roads are not only because of drunken driving, but there are many more other causes. Let us say 30% of matter due to drunken driving accepted. It would be nice if you could also consider the remaining 70% deaths because of what? In that definitely more than 30% are also because of the roads, no? Bad roads. तेचे कितें एक वरस तुवें amendment, ordinance, laws, changes हाडपा जाय न्हू. You try to bring one amendment or ordinance by which every MLA or a minister should get a warning for every death that occurred in each one's constituency. जरी तर एक constituency 3 deaths जाले, एक असले ordinance हाड that MLA or minister should be resigned or he should be sacked. ते भाशेन कितें एक ordinance हाड. तुमच्यान जाय तसो ordinance तुम रात्याक भितर हाडूंक शकताय त्या जाणा. You all can bring about amendment as and when you all want. So a ordinance that also could reduce the number of deaths so that the roads will fall in place. It is nice your thought process of bringing that some changes which you are thinking of so that the owner of the bars could be responsible for the deaths through the drunken driving persons. So same two things are replicate kor mare. The people who died on the road because of potholes and bad roads, the owners, either you put it on the contractor or the minister is responsible, no? Te kita kona tu? Te boy. Dusri आता, next. Have you understood the statistics for the taxi? Tum taxi धाडून जाई. Owner and taxi घ्यान, एक कोण drunken हा, oh, he's not under control. त्याक पुढे घराको पावपाक तेन taxi धाडपाक काम owner आले. Fine. Good idea. But is it practical? As per my statistics, I am aware, I may be wrong. But you can correct it. There are approximately 7,000 bar licenses are there in Goa. Let us say 7,000 bar licenses and एक बारान जर तर एकलो uncontrolled or drunkard जालो पिवन आणि एक बाराचेर एकू टॅक्सी जगू धाल जाय तुगे टॅक्सी पाव नाय. All Goa permit there are approximately 2,780 something taxis as per the latest statistics. Second, there are around 600 or 700 black and yellow taxis. जर तू 3,500 सगल्यो देखून टॅक्सी तुवें लायल्यो जावं तू इवनिंग आफ्टर 7 o'clock एक बाराको एक लायल जाय तुगे टॅक्सी पावनाय मरे. नॉट इवन हाफ द बार विल बी कवर्ड. बरें सगळे ड्रंकन ड्रायव्हिंग जाताय ते बारां पिवन भायर सरताय तेच जाताय. घराको पिवन वयताय तेंक जावपाक शकना. घराको पिवन वयता तेका मागीर कोण धाडपाचो टॅक्सीनी. तिसरें आमगे आख्ख्या गोंय बिचीचे पिवन गाडयांक वयर टॉपाचे बसून पिवन बाटल्यो शेवटून मारताय तेका मागीर कितें करपा रे. तू हे सगळे क्वेश्चन फुडें तू तेजी स्टडी कोनासतना उलयता. I once again salute you for having a good thought for the innocent people who die on the roadside. One because of drunken driving. But what about the others who are dying who are not drunkards? Non-drunkard मताय ते कितें पोटहोल आंबा पण तेच जबाबदारी कोणाची तू घायना मरे. एक स्टडी करता न्हू पयले स्पेसा देखून धाडटा म्हणून पयले मनशां धाडूना तेमी लायका म्हळ्यार एक सुण्या धाडलो स्पेसान टू चॅक वेदर लायका वील सर्वायव. सो ते भाशेन तू एक सॅम्पल स्टडी करूंक जाय. तू कितें कर मरे प्रोबेबली जुवारी नगरा मरे तुज्यानी एक सॅम्पल पायलट प्रोजेक्ट घेवपा जाता तुज्यानी.
थिंग पायलट प्रोजेक्टस घे आनी थिंग पयलीं एक स्टडी कर ही भाशेन सिस्टम कोण चोय थिंग चलत जाल्यार बेश्टे तुवें तकल्यान तूं आहा कितको जाणा हे दिसांनी हे सीजन सारकें म्हाका जाता शेते वचून म्हाका जाता तुगेलो ऑर्डिनन्स अमेंडमेंट लॉज चेंजीस फोबिया जाल्या स्टॅटिस्टिक्स वायज तुगे बस ना बरें तितून आनी जायत पूण आहाय तुवें चोयले ते वॉट इफ द पर्सन हूज ड्रंक तेका पयशे नाय म्हण तूं टॅक्सी दिवपा मागीर तेका कितें करपा तुवें बरें पयशे आहाय तर तूं मागीर तो घार गेलो म्हणटकीर तो पयशे दिना म्हण तूं कोणाक मागीर कितें करपाचें मागीर कितें करपा रे तिसरें तो ड्रंकर्ड कोण बसलो अनकंट्रोल तो बसलो टॅक्सीन आनी पयशे मेळता मुखार वचत त्या टॅक्सीवाल्या म्हणटा आपूण येना तूं वच मागीर कितें कोता सो हें सगळें प्रॅक्टिकल तुमकां मरे सुय जाल्या तुम मरे पयलें घोड्या गाडी मुखार घाताय पुटींग द कार्ट बिफोर द हॉर्स आनी घोड्या मागीर धोताय आनी मागीर माथ्याचे हात धोताय मागीर म्हणटाय तुमी लोक बेश्तो रस्त्याचे येता मागीर तांकां लेबल करप एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीचे हे अमक्या रिलिजनाचे हे बेश्ते सगळे कामां ऑब्जेक्शन हाडटाय तूं स्टडी करून आसतो एक बील हाडटलो एक्ट हाडटलो अमेंडमेंट हाडटलो वो एक लॉ हाडटलो वो कितें लॉ चेंज करतलो तेजेर तूं स्टडी करून आसतो कोलते तुका स्टडी करपा मजबूर करपा आमगे काम आमगे इस्कलां देखून मरे मंदिगिरी म्हणटाय थिंगा हांव शिकतालो थिंगा आमगेले पार्लमेंट म्हण आसताले आनी त्या पार्लमेंटान मिनिस्टर आसताले हेल्थ मिनिस्टर एज्युकेशन मिनिस्टर सगळे गार्बेज मिनिस्टर बाबून आनी तितून आमी काम करताले स्टुडंट्स एट द एज ऑफ 14 आमगे स्टुडंट देखून हे भाशेन अमेंडमेंट केन्ना चिंतून ना देखून मरे आसताले भुरगे तूं इतुलो सिजन पॉलिटिशियन जावन तूं कितें यू आर प्लेइंग फॉर द गॅलरी हॉट आय स्टील से सॅल्यूट यू पूण तेज्या पयलीं तूं काम कर हांव तुका सांगता more than 50% of our accident cases deaths will reduce if you bring about amendment that if there are more than 2 and 3 deaths in any constituency because of bad roads the ministeraचे amendment card that he should resign otherwise sack him off automatically so हांव तुका सांगता रस्त बरें जातले रस्त बरें जालें म्हणल्यार एक्सिडंट होवन जातले ड्रंक एंड ड्रायविंगाचे will take care your thought is good but practical I don't understand नाजाल्यार आनी 2-3 ऑप्शन आहाय I don't know whether they are practical but एक दिसते ते सांग एक म्हणटा तूं मरे ड्रोन सिस्टम कर ड्रोन टॅक्सीस तर तुगे ते होंडार बिंडाराचे बायपास जाल्लो न्ही रिसंटली तुगे असेंब्ली चलतात मरे ड्रोन टॅक्स्यो त्यो ड्रोन टॅक्स्यो कमेस करूं लाय आनी पायलट प्रोजेक्ट तुगे थिंग पयलीं करया नाजाल्यार आनी एक उपाय आहा थिंग सगळ्या बियर बार रेस्टॉरंटाचेर थिंग एंट्री घेत त्या दोळ्यान तांकां बरय थिंगा कंपल्सरी टेस्ला टॅक्सीज म्हूण टेस्ला कार्स ताका मागीर ड्रायव्हर देखून नाखूय घर पावले चल नाजाल्यार आनी एक ऑप्शन आहा सगळे एंट्री घेत तेजो एकलो वेज एकलो नॉन वेज मुगेर मांसाहारी आनी शाकाहारी एकलो पित्तो आनी एकल्यान तेणें हाडपाचो सर्टिफायड a person who is not drinking so he can drive him home नाजाल्यार तूं आनी एक काम कर तुगे एक बाराचे तुगे एक मनीस दवर नॉन ड्रंकर्ड जावं जो पिना ताका दवर ताका पेमेंटाचेर दवर कितें प्रॅक्टिकल कर हांव नॉट सेइंग यू एप्लाय दीस टू ऑल गोवा हें पयलीं तूं तुगेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्राय कर सॅम्पल स्पेस घे कसली वस्त कोता आसतना एक सॅम्पल स्पेस घेत स्टडी कोताय कितें जालें हें कर देव बरें करूं थँक यू वेरी मच बट वन्स अगेन आय रिस्पेक्ट योर गुड थॉट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट पीपल हू आर डायिंग ऑन द स्ट्रीट वन बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजन्स ड्रायविंग और ड्रंकन ड्रायविंग बट सेकंड पार्ट ऑल्सो यू प्लीज टेक केअर ऑफ द पॉट होल्स बॅड रोड्स ओके थँक यू वेरी मच देव बरें करूं